सर आयज ते लोकसभेक ST रिजर्वेशन गोवा खातीर पास जाल्लें तुमी कशें पळयता Definitely, long pending demand. हम ST बांगेलो. So today, I think so. It has been passed in the Lok Sabha. It has to go to the Rajya Sabha, and then it will be implemented. Definitely, it's a good sign. And here जावपा आशिल्लें. See, मूळ गोंयकारांक हक्का तो गोंयकारांक मेळपाकूच जाय. And during when it was placed here in the assembly, we all opposition ruling up, we also supported. There is no doubt about it. जाण एकलेलो हक्का हा तो मेळपाकूच जाय. So, which is in our constitution, definitely they should get it. We are happy for it. तुमकां दिसता 2027 हे रिजर्वेशन लागू जातलें So that all depends upon the government, how they take it forward. कळना तुका आम opposition आहे. But whenever it comes, definitely as opposition we will support it. पूण तुमी ताजेर आनी आवाज करतले हे फुडें वचपाक जाय म्हणून बिकॉज ताजेर राज्यसभेन पास जावपाक जाय सेन्सर इज नेसेसरी ऑर नॉट ताजेरूय So that those aspects, the government and the legality, the government have to check on it. But we are for it. Definitely, as a opposition Amdar, we are for it because Kizada and when it reservation CAPE also is a part of it. Exactly. Definitely. So there is no doubt about Hal Baba. See here, आज म्हाका 5 वर्ष लोकांनी तेच ST बांद म्हाकाय वोट मारलो म्हाकाय चान्स दिलो. Definitely someone else also have to come. हे राजकारण म्हणल्यार लोक जाणांक दिसता बापायल बेस आनी फात म्हूण 20 वर्सां 40 वर्सां 50 वर्सां इट शुडंट बी कोणा हाडल्यान कोण मोना हो आमदार ना दुसरो आमदार येता इट इज राजकारण पॉलिटिक्स इज लायक दीस इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस एकल्या हाडल्यान आतां कोण ना जालो जाल्यार बंद पडलें कितें तरी जालें जायना न्हू सो आज हांव हाल आनी कोण मुखार सरपा तेच फाटल्यान आनी कोण मुखार सरपा सी दीस इज द वे इट हॅज टू बी अदरवायज एकलोच थिंगा 10 वर्सां 20 वर्सां 50 वर्सां तेंच आयकपाचें तेंच सांगपाचें इट इज नॉट बरें दिसना रे तें यूथ हॅव टू टेक ओवर डेफिनेटली I am in this that definitely everyone has to have that feel आणि in राजकारण it is politics is bad but राजकारण तूं तरी स्वता तरी we have good intentions in when you come to politics definitely it is good. सर लॉ एंड ऑर्डराचेर म्हाका मातशें जाय आशिल्लो कारण ऑपोजिशनांनी म्हाका ते सद्या आवाज करपाची गरज अशी दिसता कारण आयजूच 2 इन्सिडेंट जाले एक एसेंब्लीनी एक कॉन्स्टेबलाचो इशू आयलो आनी सकाळी आयज एक चलयेचे सी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन बी जालां हें वाडवता बरें दिसता आय हॅव स्पोकन टू द असेंब्ली कित्याक द एंड ऑफ द डे हूज नेम इज गेटिंग स्पॉइल्ड इज दॅट ब्रँड गोवा गोंयचें नांव पिड्या आतां सी गोंया वी आर डिपेंड ऑन ट्युरिजम आफ्टर मायनिंग Goa has taken, tourism has taken the first priority as place. When now तरी पिड्या जालें for bad reason, definitely आमकां लॉस दिसता गोंयकार when we go out abroad गोंयकार अभिमानान म्हणटाय आमी गोंयकार म्हूण सो हें जावपाना बॅड वस्त जावन आमगे रेप्युटेशन पिड्या येवपाना आनी गोंयकारां सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट एज गोंयकार वी शूड ऑल कम टुगेदर लिविंग आवर पार्टी डिफरन्सीस. थँक्यू सर